बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय असू. बहिणी भावनो, हे मी शांत वांटू घेऊन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज रोजालिया पेशोत हे आमचे भयणी पासत आमी मागता. ती अंतरल्यार आज 1 वर्स भरता. स्वर्गीच्या बापान हे आमचे भयणीक आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक आमी किरीत भाशेन मागतना आज आपलो वाडदीस समारंभ जाल्या पासून मागुया. आमचो भाव डिकन रिगन मार्टिन्स आपलो वाडदीस समारंभता. जॉनी आनी प्रिसिला फेर्नांडीस, स्टेला विएगस, मायकल फेर्नांडीस, एलिझाबेथ पेरिस तांकांय आनी हेरांक आपआपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक देवाचो आशिर्वाद, बरी भलायकी आमी मागुया. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा करता परब सायबिणमांची एक्लेसिया मात्रीस, मदर ऑफ द चर्च, पवित्र सभेची आवय पापसाहेब फ्रांसीस हाणें 2018 वर्साक ही भोव पुर्विली परब पोत्तून रोमन कॅलेंडर हातून आसची म्हूण थारायलें आनी 11 फेब्रुवारीचे 2018 वर्साक एक केरीत चीट काडून आख्खे पवित्र सभेंत आयज सायबिणमाय मॅरी मदर ऑफ द चर्च, पवित्र सभेची आवय म्हूण ही परब समारंभ उलो केलो. सायबिणमाय जेजूची आवय, जेजूची गुदार कुडीची आमी सांदे जेजूची आवय जाल्यार पवित्र सभेची ती आवय. खुशाल जावया आनी आवयच्या मानता खाला, ह्या आवयच्या आश्रया खाला आमी आख्खी पवित्र सभा फुडें वचूंक किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. माय मारिया सदांच आमच्या आदाराक पावता. तिका पवित्र सभेचो हुस्को, तिच्या पुता जेजूचे गुदार कुडीचो हुस्को तर आमी आमकांच तिच्या शरणा खाला ओपून दिवया. आनी आमचे मागणें देवाक मानता ते भाशेन जावंक आमी असोक म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. एपिसोड सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumia
प्रार्थूया. बो कोण वेळे बाप्पा बागेऊन अंकवार मारेक जेजूची आवयक पवित्र सभेची आवय कशी तुवें फाव केली. आज भोगतीन आमी तिका वोन दिता आनी ह्या आवयच्या गोपांत आमकां सगल्यांक सगळे तरेच्या संकश्टांतली निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदांच जियोशें कोर. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदमांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलां तर? हांवें आडवळलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलांय बी कितें? आदमान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलां? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाची जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजें आनी उस्तरे मोदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदमान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तूं आमच्या कुळाची व्हडांतली व्हडली व्हडवीक. सगलीं म्हणुया, तूं आमच्या कुळाची व्हडांतली व्हडली व्हडवीक. पृथ्वी वेल्या सर वस्तऱ्यां वयर वो वर्त्या देवान तुका धुवे सदोव केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाळ तांकां उगडास हाडटलो. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाळ मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राज हीण ओळखें जालां तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली नाय. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडांतली व्हडली व्हडवीक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zabójcie, no wiarzy.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जुआवा बरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वयमा तुका सोम्या. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाचीच म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें संपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलेले दोन डोळ थंय आसले. तांणी शिरक्यान बुडयलें एक आलंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपादलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. कोंकणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जशें हांव तुका सुरातेक सांगतालो, आज पवित्र सभा सायबीणमांची परब करता. एक्लेसिया मात्रीस, मदर ऑफ द चर्च. ही परब जरूय भोव पुर्विली, ताचेर इल्लोसो विसर पडलेलो. देखून आमचे पाप साहेबान, पाप साहेब फ्रांसिस्कान ही परब सोमारा दीस पेंटेकोस्ट मंडे ऑफ द पेंटेकोस्ट संडे म्हणजे काल आमी पवित्र आत्म्याची परब केल्या. आनी पवित्र आत्म्याचे परबेच्या सोमाराक ही परब करची म्हूण पाप साहेबान आख्खे पवित्र सभेक फरमायलें. 2018 11 फेब्रुवारीचे मोतू प्रोप्रियो हें पत्र काडून Congregation of Divine Worship and Discipline of Sacraments हाचो कार्डिनल रॉबर्ट हांणी हें पत्र काडून ही परब करची म्हूण आख्खे पवित्र सभेक फरमायलें. आयज आमी ही परब करता. काल पवित्र आत्म्याची परब जाली आनी त्या पवित्र आत्म्याचे परबेच्या सोमाराक ही परब थारायल्या. सायबीण माय जेजूची आवय, जेजू पवित्र सभेचे मोश्टो. आमी सगळे पवित्र सभेचे सांदे. जेजूची आवय ती आमची आवय. भाव भयणीनो, रोमा शारांत एक व्हडलें देव मंदिर आसा, बेजिलिका आसा, सांता मारिया मायोरे म्हूण, सेंट मॅरी मेजर. सायबीण मांयक भेटयलेलें हें देव मंदिर बेजिलिका. हे देव मंदिरांत एक चित्र आसा सायबीण मांयचें. एका चित्रकारान 590 AD 590 वर्साक थावन तें चित्र थंय आसा. सायबीण मांय जेजूक आपल्या हातांत घेवन आसा. आनी जेन्ना कोवीड जालो, जायतो लोक युरोपाक आनी आमच्याय भारतांत आनी हेर गांवांनी मरूंक लागलो. तेन्ना एका दिसा पाप साहेब फ्रांसिस्कान हें चित्र सांता मारिया मायोर इगोर्जींतलें हे बाजिलिकेंत हाडलें. सेंट पिटर्स बाजिलिकेचें स्क्वेअर आसा थंय हाडलें. आनी सायबीण मांयक आख्खे संवसाराचें एके भाशेन अर्पण केलें
आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली राख, आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली वाटाय, जाणारांक दोतोरांक उजवाड बुद्धी फावत तसलीं वॅक्सिन्स सोदून काडो. आनी सांगतात त्या दिसाक रोमांत भरपूर पावस पडटलो. सगलो लोक सोत्री घेवन पावसांत एका भशेन एकठांय जाल्लो. पाप साहेबाची विनंती मायमारीक उलो मारूंक आनी आमकां सगल्यांक ह्या पिडेंतली हे भिरांकूळ अशांतली सांबाळूंक राखूं. भाव भयणीनो, मातेर एक्लेजिये, मदर ऑफ द चर्च, सायबीण माय पवित्र सभेची आवय. ही दोतोन ही ओळख पुर्विल्ल्या काळाची. भाग्योंत आगुस्तीन माय मारीची तोखणाय करून म्हणटा ती जेजूची आवय, जेजून तिका आमची आवय करून दिल्या. म्हणटच आम्हा सोमेस्तांची आवय, आम्हा सोमेस्तांची आवय म्हणजे पवित्र सभेची आवय. कित्याक आमी एक एकलो बावतिजमांतल्यान पवित्र सभेचे वांगडी. भाग्योंत लिओ द ग्रेट व्हडलो पाप साहेब पवित्र सभेचो, जाणवायेन हुशार, देवान ताका केरीच जाणवाय दिली, देखून ताका सेंट लिओ द ग्रेट म्हणटात. ताणें सायबीण मांयक आपली आवय पवित्र सभेची आवय अशी सदांच परगूट केली. पापसाहेब भाग्योन पावल 6 वातिकानी 20 सभा सोंपता तेन्ना 1964 आपले दाखल्यांत म्हणटा सायबीण माय मदर ऑफ द चर्च, आम्हा सोमेस्तांची आवय. आनी हे सोत बाबा भयणीनो मानून घेवंक, आपणावंक आनी समरंबूंक आमकां अवघड न्हय. कित्याक जे भाशेन आमकां सगल्यांक आमची आवय आसा आनी आमची आवयशी आमी उडून येता, धांवून येता. आमची आवय सर्गीची आवय जेजून आमकां आपल्या कुर्साच्या वळवळ्या मदीं आमची आवय करून दिली. शुभ वर्तमानांत भाग्योन जिवांव जो कुर्सा मुडी उबी आसलो तो आमकां डिस्क्रिप्शन दिता जेजू कुर्साचेर कोश्टवतलो तेन्ना ताणें आपल्या आवयक म्हळें, आपल्या मोगाच्या इश्टाक शिसाक पळोवन, हो तुजो पूत, आनी शिसाक म्हळें ही तुजी आवय. आनी भाग्योन जुवांव आपुणूच बरयता ती घोडयेक तान म्हणटा हे शिसान तिका आपली म्हूण घेतली. आनी हे शिसान जेजू आमकां सगल्यांक पळयता, आख्खे पवित्र सभेक आपले गुदार कुडीक पळयता आनी आपल्या आख्खे गुदार कुडीच्या वांगड्यांक आपल्या आवयच्या आधीन करता. आतां ती तुजी आवय. आनी भाग्योन जिवावन सायबीण माय मरो पुऱ्यान, संवसारी मरण चाको पुऱ्यान सायबीण माय आपल्याची आवय कशी ताणें सांबाळली. भाव भयणीनो, सायबीण माय आमची सगल्यांची आवय, आख्खे पवित्र सभेची आवय. आनी जंय जंय तूं दिश्टी पडटा पवित्र सभा खुशाल जाता. तिचो हुस्को आम्हा तिच्या भुरग्यांचो. आयज ही परब करतना हो दीस मनयतना तेच सायबीण मांयच्या गोपांत आमी उडून या. आमी विसरलीं जाल्यार देखून ती विसरना. आमी तिचो उगडास करूंक पुरान विसरलीं जाल्यार ती माय आमकां साणिना. आख्खे पवित्र सभेचो तिका हुस्को, कित्याक पवित्र सभा तिच्या पुता जेजूची गुदाट कूड आनी आमी एक एकलो भाव भयणीनो तिची मोगाची भुरगीं. जे भाशेन तिणें आपल्या पुताचो सांबाळ केलो
आनी कुर्साचे वाटेर पुरान ताका सांगात केलो आनी एक काळजीदार उस्तोरी आवय कशी कुर्सामुडी उबी आसली, हीच आवय आमचे सांगाताक आसा, सदांच आसा. भोव करून आमचे पिडे शिडे वेळार, भोव करून आमी तरेतरेच्या अशोकतायेंक वायटाक सांपडटा तेन्ना ही आवय आमचे बरोबर आसा. ती आमकां एकली सांडिना. आयज हो समारंभ करून घरा वयता आसतना हीच माय मारीक उलो मारुया. तिच्या शरणाकला आमकांच ओपून दिवया आनी तिचे मायपणाचो आलाशिरो आमकां सगल्यांक फाव जावंक मागुया. आमी जेजूशी वेतेल्या मारी उदेशी अशें आदले भाग्योंत म्हणटालेत. पेरेझूम आद मारियम सायबीण माय उदेशी जेजूशी पावतले आमी सायबीण माय आमकां सोंपेपणी आपले पुताशी व्हरता. तर हे पुताचे आमी उरबे बरीत पवित्र सभेचे जिवाळ गोवाय जावं आनी माय मारेक आनी तिची भोगती आमचे सभे आनी आमच्या कुटुंबांत सदांच वाडूंक हांगा ह्या आल्ताराचेर येतलो तो जेजू तिचो मोगाचो पूत पवित्र सभेचे मोस्टो ताचे लागीं कोतकोत्यान मागुया. भेटोवने वेळार आमी गायन गावया देणी आमची C14 पान 30 आनी 4 C14 पेज 34. देणी आमची भेटोनार्थ आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोना तुका दिता, स्वीकार करून प्रार्थून मागता. हो आमुडो आराटा ताका सोरोस समोर दिता. आमचे सुंदू सोर्बे दोयता, आनून घेऊन विनोद करता. भयणी भावंडू आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो पवित्र सभेच्या आवयचो आमच्या आवयचो भोक्तीपणी आज उगडास काडून आमी हें बलिदान तुका भेटी जावं. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका सदांच मानता तसलें बलिदान जावं म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं ओजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो भोभाग्योंत आंकवार मेरेचो पवित्र सभेच्या आवयचो भोक्तीपणी आयज आमी उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोवळाय आमी वाखणटा. शेकांचे एक प्रितुमीचेर कितली व्हडती तुजी वेजमिता, सर्व काळी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वुंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी पवित्र सभेचें मस्तक तिचे वरवीं आमकां फाव जालो. ताचे उदेशीन देवदूत तांचो दोलबार संतोशान तुका वाखणटात स्वर्गार. तांची वाखणणी आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान
आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुरपोर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मनूंचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा की प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकोनी रुजालेची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपणवली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटींत वांटो घेतल्यांची, आमचे पिडीवंत भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे आख्खे पवित्र सभेची आवय, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू पवित्र सभेचे मास्टर आणि जेजू वरवीं आनी ताच्या आत्म्या वरवीं आमी आबा बापा म्हूण देवाक उलो मारूंक आमकां बळ शक्ती मेळटा. त्या जेजून कुर्साचेर थावन सायबीण मांयक आमची आवय करून दिल्या. ती पवित्र सभेची आवय, जेजूचे गुदार कुडीचे सगळे सांद्यांची आवय. जे भाशेन आमी मोगान बापाक उलो मारता तेच भाशेन हेच आमचे मांयक सगळे वेळार भोव करून आमचे कश्ट आकाताचे वेळार उलो मारूंक आमकांय स्फूर्ती बळ जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान उलो मारून घेवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी संकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमोशिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायने पुडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासनांच्या सासनांक. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आंकवार मरितावन जल्मल्लो गिव्या देवाचो पूत जेजू आमचो सोरवंडार. ह्या जेजून आपली आवयक आमची आवय करून दिल्या. हो जेजू आमकां आज आपल्या जेवणांत पोसता ताचे बरी खबरीचे आमी गोवाय जावं. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. जेजू तुजें नांव. आर 20 पान 185. आर 20 पेज 185. Amen.
जेसू 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 जातू म्हाका जेसू 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 जातू म्हाका जेसू जेसू तुजें नांव स्वर्गार गाजोयलें रीत दिलें भुपीन जागोलें जेसू तुजें नांव स्वर्गार गाजोयलें रीत दिलें भुपीन जागोलें जेसू 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 जातू म्हाका जेसू 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 जातू म्हाका जेसू जेजू आमचे काळजांनी आयिल्लो आसा ते सांकवार माईचो पूत तो आमचेंच अर्पण जेजू करतना तेच माईची आमकां शेकाय आदार आलाशिरो मागुया. आमकां सगळे तरेचे पिडेंतली आकंतांतली भिरांतींतली राखूंक आमचे गोड्यांत आशिल्ले बेंतीन आमकां तिची सुरक्षा फाव जावंक आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक आमचे गोड्यांत कार्मी साहेबांचे बेंतीन घालून यादनिकान म्हळें तीच माय मारीन तुका सगळे तरेचे वायटांतलो राखूं आनी तुका सलामती सुर्गीच्या राजाक पावूं. मरणाच्या आनी देंवचाराच्या चोपक्यांतलो तुका वाटाव. आजय तिचे पोरबे दिसाक आमचेंच जिवीत माय मारीच्या हातांत घालुया. बरोबर उबी रावन म्हणुया. नमान मरे कृप्यान बोलले सर्वेश पोस येता उस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, तुज्या पुताचे आनी पवित्र सभेचे आवयचो आज मोगान उगडास काडून ह्या तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान तिच्या भुरग्यांक सोबता तसलें मोगाचें आमचें जिवीत जावं दी आनी तिची शेकाय आमकां सदांच फाव जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमेन. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आज ह्या देव मंदिरांत पळोवन आमी खुशाल.
दिसा दिसपट्टी मीस आमकां स्फूर्ती दिता. आमची भयण रोजाले पेशो तिका सुर्गीचे राज आमी मागतना आज वाडदीस समारंभतेल्याक आमी शाबासकी पोरबी दिता. आमचो भाव डिकन रिगन आपलो वाडदीस समारंभता. हो ताचो वाडदीस डिकन कसो फुडल्या वर्साक पाद्री कसो आपलो वाडदीस खंय आसा थंय समारंभतलो. आमी ताका बरें हांव दिवया, बरी भलायकी आनी जेजूच्या मोळ्यांत उर्बे बरीच वावर. आज सांजे 4 वरांचेर आमच्या गांवांत आमची इगोर्जीन इंतेर आसा. आदलो आमचो एकलो साकिस्तांव सिप्रियान ताचें नांव आसलें. ताची घोरकान जी जाणट्यांच्या घरांत आसली ती अंतरल्या. आज सांजे 4 वरांचेर तिचो इंतेर. फाटले 5 दीस जाले आमचे इगोर्जीन थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे मंडे 5 दीस सेगीत इंतेर. आमकां नाका लोक मेल्लो, पूण कितें गरजेचें तें तुमकां घडोवंक जायते फावटी वी डोंट हॅव अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन. आमी विसरता सगलीं. आमी काल हांव सांगतालो इगोर्जींत आमी विसरता, थँक्यू म्हणपाक विसरता, एकामेकाक एप्रिशिएट करूंक विसरता. पवित्र आत्मो भाव भयणीनो आमकां देवान दिला. हो आत्मो आमकां आयकल्याक पवित्र सभेचे जिवाड सांदे करता. सगलीं बराबर वावरूंक, एकामेकाक एप्रिशिएट करूंक, एकामेका सगळें बरें पळोवंक. आमी सोंपेपणी क्रिटिसायज करता एकामेक. 5 दीस सांजे सदांच 4 वरांचेर हांगा इंतेर जाला आनी 5य दीस हांगासान मीस करून इगोर्जींत वचूंक जायते फावटी अवघड. पूण आमी कुशालकायेन करता. दॅट्स वाय देर शूड बी अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम एवरीबडी, बिकॉज दीस चर्च इज आवर्स, आमची सगळें. आनी चर्च जिवाड उर्बे बरीच जावंक आमकां सगल्यांक आपोवणी आसा. 4 सान आमी दोतोन सुरू करता. आमची आवय बापायनी दोतोनीच्या भुरग्यांची नांवां दिवची आनी उर्बेन आमी 4 जुन्यांचे सावन पावस येवं वत आसूं आमी आमच्या वावराक कान मारुया. जेजूची ओळख भुरग्यांक दिवंक आमचो वावर फुडें व्हरुया. सर्वेश पौर तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटाक आमी गायन गावया. भो मोगाळ माय T12 पान 207 T12 पेज 207. Amche dai dura